हे स्वतंत्रपण आमी वापरून आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून ताका जाय पळय तशें आमी जिवंक जाय. हो संबंद सहकार आनी हे परी ताका मोहिमा हाडच्याक आमचें जिवीत सारूंक जाय आसलेलें. पूण ते भाशेन मनशान सारूंक ना. सुरवातेक सावनूच आदाम आनी एवेन देवाचें उतर पाळलें ना आनी ताका लागून ताणेन आपणाचेर वदरूश ओडून घेतलें आनी त्या सुखान जी जियेताली ती आतां दुखान जिवंक लागली. आनी ते मेरेन सान एका फाटल्यान एक बाकीचें सगळें जालें. सुरवातेकूच भावान भावाचो खून केलो आनी हे भाशेन पातक वदीक आनी वदीक वाडोंक लागलें, नाका जाल्लें जावंक लागलें. देवान खूब प्रयत्न केलो, प्रवादी धाडले, दुसऱ्यांक ताणेन शिडकावंक ताका सांगलें, पूण हेंय घडलें ना. देवान आपलो आत्मोपर्यान घालून ताका भितरल्यान सान सगळें जशे भशेन मनशान जिवंक जाय एकामेका बरोबर तें करूंक मनीस राजी जालो ना. म्हणटच ताणेन अशें चिंतलें की आतां हांव एक नवी रचना करतलो. आनी ही नवी रचना करूंक ताणेन आपल्या पुताक धाडलो. आनी पूत आतां आमकां दाखयतलो कशे भाशेन जिवंक जाय पळय तें देवाचे येवजणे प्रमाणे. म्हणटच कितें जालें, ताका ह्या संवसारांत आमचे सारकेलो जावन येवंक जाय आसलो न्हय. म्हणटच ताणेन एक निश्कलंक कुसवो तयार केलो. ती जावन आसा सायबीण माय. तिचेर आमी खूब न्याळ केलेलो आसा आदीं. पूण आयज आमी कितें पळयता, तिणें कशे भाशेन पयले सुवातेर बापाक सहकार केलो. जेन्ना देवान तिचे सोर्शी गाब्रिएल दुताक धाडलो तेन्ना तिचो रिस्पॉन्स कितें आसलेलो, हांव चाकर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हे परी देवाची येवजणे प्रमाणे ती गोरबेस जाली. देवान आपल्या पुताक तिचे सोबे ह्या संवसारांत धाडलो. तर हो जावन आसा पयलो गूण तिचो.